We have another Goan here who's all the way from Goa, Mr. Prasad Shirodkar, and he's a well-known LIC agent who does the life insurance covers himself, and he works very hard here. So, Prasad Bab, welcome you on News Goinkar website. Thank you, Baba. Thank And बरें दिसलें तूं हांगासर आसून जायते जाण येनान जायते जाण गोंया रावन कित्याचें कितें जालेलें आसा पूण तूं हांगा आसा आनी उमेदीन हें चलयता. जायतीं वर्सां जालीं तुका पळयता. गेल्या वर्सा पासून तुजें हांवें हें केलेलें व्हिडिओ काडलेलो पूण हे फावटी तुजी मुलाखत घेता. कॅन यू टेल अस वॉट एक्झॅक्टली यू आर डिलिंग विथ नाव हियर? हांव हिंगा LIC करता, लायफ इन्शुरन्स ऑफ इंडिया. LIC इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. And as a government of India has allowed to do LIC, even who is having Portuguese passport and British passport. गेली 6 वर्सां जालीं हांव एवरी इयर हिंगा येता, हिंगा स्टॉल घालता आनी जायते म्हजे क्लायंट हिंगासर आसा. म्हाका खोस भोगता सांगपाक की आयच्या दिसा पासून हिंगासर म्हजे 5,500 वयर क्लायंट आमचे गोंयकार भाव जे लंडनाक आपल्या पोटाक लागून हिंगा काम करता ते आयज म्हजे क्लायंट आहा आनी म्हाजे कडल्यान तांकां जायती बेनिफीट मेळलेली आहा. तेंच्यांनी आपले लायफ इन्शुरन्स LICशीन केलेले आहा. LIC कडल्यान तांकां हावजींग लोन, तेंच्या भुरग्यांच्यो पॉलिसी, तेंच्या माय पायच्यो पॉलिसी, ह्यो डिफरंट टायप्स ऑफ पॉलिसी आमचे कडेन आहा. आमी म्हजें ऑफिस पणजे आहा, पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट, आनी म्हजें ऑफिस लंडनूय आहा, वेम्बली, मिडलसेक्स, यॉर्क हावस, नियर गांधी भवन, थंयसरूय म्हजें ऑफिस आहा. तो हांव एवरी इयर येता आनी हिंगा स्टॉल घालता. हिंगासर स्टॉल घालतना सगळे लोक आपल्या बॉल्सान पयशे घेवन LIC कोत्तेले म्हणून येना, पूण एकामेकाचे ओळखीन एक मोगाळ सगळें वातावरण पळोवन एक फ्रेंड्स मेवता आमकां आनी क्लायंट्स मेवता. हिंगासर एकामेकाचे ओळखीन एकामेकाचे सांगाताक आनीक न्यू क्लायंट्स मेवता. ताका लागून हांव एवरी इयर हिंगा येता आनी ह्या फुडें हांव एवरी इयर हिंगा येतलो. बरें दिसलें तूं हांगा येता. पूण गोंया खंयसर घर तुमचें? म्हजें गोंया कालांगूट घर आनी पणजे म्हजें ऑफिस आहा, म्हापसाय म्हजें ऑफिस आहा. तूं इंडियन पासपोर्टीचेर आहा काय पुर्तुगेज पासपोर्ट? हांव इंडियन पासपोर्टीचेर आसा. तरी पूण तुवें उमेदीन हांगा गोंयकारा मदें रावताय. खंयचेय पासपोर्टीर आसूं गोंयकार ते गोंयकार. खंयचेय पासपोर्टीर आसूं गोंयकार ते आमी नीज गोंयकार बाबा. ह्या सारकी तुजी उतरां भांगाराची उतरां उलयलय तूं आनी जायतें बरें दिसलें. हातून आतां स्कोप कितें आहा? स्कोप म्हटल्यार तुजें इन्वेस्टमेंट पळय. आमचे हिंगा लंडन पॉलिसीज आहा, इन्शुरन्स पॉलिसीज आहा, पूण ते पयशे कितें मेल्यारूच तुका पयशे मेवता. तूं जिवीत आसतना तुका पयशे मेवना. आमचे LICन तुका कितें करता, तूं एवरी इयर पयशे भरता. फॉर एग्जाम्पल तूं एक प्लॅन घेता, पूण वर्सा पयशे भरपाक तुका एवरी 5 years मनी बॅक मेवता. जावं एवरी 15 years कंप्लीट जाली तुजी पॉलिसी मॅच्युअर्ड जाता आनी तुका पयशे तूं जिवीत आसतना मेवता. LICची आमची तुका जिवीत आसतना आमी पयशे दिता. फाल्यां तूं मरोन पयशे मेवता तो ही पॉलिसी आमी करना. कळ्ळें न्हू? जावं हें बरें दिसलें. आनी आनीक कितें ताचो कितें फायदो आहा लोकांक तुमचे वाटेंतल्यान? आनी कसले तरेन तुमी आदार दितात लोकांक? आमचे कडल्यान LIC कडल्यान तुका हावजींग लोन मेवता. प्लस आतां समज कोणूय एक गोंया घर घेवंक सोदता जाल्यार ताका घराक आपल्याक जायते आयज कॉस्ट वाडलेलो आहा घराचो. एक फ्लॅटूच घेतलो गोंया जाल्यार आयज 30 लाख 40 लाखा वयर आसा. तेन्ना समज तुका लोन जाय जाल्यार आमी LIC हावजींग फायनान्स आहा आमचे, तेच्या वयल्यान आमी लोन दिता. पॉलिसी वयल्यान आमचे पर्सनल लोन मेवता आनी हो करून आमच्या क्लायंटाक फायदो जाता. जायतेच तो तुमी करता हे भाशेन. आनी हें बरें दिसलें पळोवपाक आनी आयकोंक की पयले फावटी आमचो हिंदू भाव गोंयांत हांगासर आयलो आनी हे आमचे सगळे लोकां पासत करता म्हणून आपलो वेगळो चार करिनासतना कसलोच. पळय आमी गोंयकार आयज आमच्याय घरान जेन्ना फेस्त आसता तेन्ना आमच्या घरानूय सान्नां जाता. म्हाका सांगपाक खोस भोगता की म्हाका सायबिणीन चेडूं दिलां तें 8 तारखेर जालां, 8 सप्टेंबर, सायबिणीच्या फेस्ता दिसा. हिंगा हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हें कांय ना. आमी सगळे मेन म्हणजे आमी गोंयकार आनी ह्या गोंयकाराचो एकवट आनी ह्याच तुमच्या सगळ्या लोकांनी हिंगासर आमच्या लोकांनी म्हाका आयज हांव तर गोंया नंबर 1 LIC एजंट आहा जाल्यार फकत लंडन लोक आहा तांकां लागून आहा. बरें दिसलें आयकोन. आमचो हिंदू भाव आतां प्रसाद शिरोडकार आनी ताणें आमच्या सायबिणी लागीं मागून तांगेर भुरगें जालें वेगळोच जाता. हीच रीत रोवीस आनी हीच कम्युनल हार्मनी चलताली गोंया एका काळार जी आयच्या तेंपार जायते जाणी आमचे राजनितीन आसलेले राजकारबारी निसंटन करून उडयता आनी एकामेकाक दुस्मान करता. तांकां भायर उडोवपाचें असल्यांक आदार दिवपाचो तेंको दिवपाचो जे प्रसाद शिरोडकारचो वेगळो चार करिनासतना आमच्या सगळ्या मदें आहा. ना पळयना कोण मुसलमान जावं कोण क्रिस्तांव, पूण पळयता म्हणून आमी गोंयकार. देव बरें करूं प्रसाद बाब. बरें दिसलें तुजी उतरां आयकोन आनी तुका ह्या फुडें येवकार. आनी फुडल्या वर्सा तूं अशें जाल्यार हांव हेज्या बरी मुलाखत तुजी घेतलो. थँक्यू बाबा, थँक्यू मोग आसूं.